नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळीत देशवासियांकडेन आपले विचार उक्तायले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आशिल्लो. मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी ऑपरेशन सिंदूराचो उल्लेख केलो. भारतीय सैन्य दळाच्या शौर्यान देशवासियांमदीं उत्साहाचें वातावरण पातळ्ळां. आयज पुराय देश आतंकवादा आड एकजुटीन उबो आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. उन्होंने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हे फकत एक सैन्य मिशन न्हय जाल्यार बदलत्या भारताचे प्रतीक आसा. ह्या मिशनाक देशवासियांक देशभक्तीच्या भावनेन एकठांय हाडला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है. प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत माओवाद्याविशीं लेखीत उल्लेख केलो. माओवाद प्रभावित वाठारांनी आतां सरकारी सुविधा पावपाक लागल्यात. वेगवेगळ्यो आडमेळी आसून लेगीत लोक आपले जीवन बरे तरेन जगपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री उलयले. स्वागत किया. बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था. गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी. क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था. यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी. काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है. अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं. माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं. गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा. 21 जूनाक योग दीस मनयतले. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत योग, आयुर्वेद आनी फिटनेस हे विशीं विस्तारान आपले विचार उक्तायल्यात. योग लोकांच्या जिणेची पद्दत बदलपाक लागला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. योग करने वाले हैं, कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है. हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है. कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है. कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला एनडीए शासित राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची आयज नवी दिल्लीत बसका जाली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. एनडीए शासित राज्यांतले 20 मुखेलमंत्री आणि 18 उपमुखेलमंत्री ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. सुशासनाच्या मुद्द्यांचेर दिसभर चलपी ह्या बसकेत भासाभास जाली.
ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा खातीर भारतीय संरक्षण दळा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करपी प्रस्ताव ह्या बसकेत संमत जालो. जातीनिहाय जनगणना करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाची ह्या बसकेत तोखणाय केली. वांटेकार सगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेत सादरीकरण केले. भारतान जपानाक फाटी घालून संवसारांतली चौथी व्हडली अर्थवेवस्थेची सुवात मेळयल्या. नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम हांणी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या. काल नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या बसके उपरांत तांणी पत्रकार परिशदेत पत्रकारांवांगडा संवाद साधलो. फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर भारत संवसारांतली तिसरी सगळ्यात व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचो विश्वास तांणी उक्तायला. विकसित राज्य फॉर विकसित भारत. विकसित भारत हेतु विकसित राज्य. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. बिहारातल्या सिपोलातल्या सशस्त्र सीमा दळाच्या प्रशिक्षण केंद्रात आयज 8व्या बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्साचो दीक्षांत सुवाळो जालो. केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आयज ह्या केंद्रांतल्या SSB 56 जवान पासआउट जाले. हातूंत एक बायल कॅडेटाचो आस्पाव आसा. महिला कॅडेट सरस्वती हिणे परेडाचे फुडारपण केले. परेडीत 102 जवान वांटेकार जाल्ले. नैऋत्य मोसमी पावस अस्तंत मध्य आणि उदेंत मध्य अरबी समुद्राच्या कांय भागासयत पुराय गोंयांत, महाराष्ट्र आणि हेर कांय राज्यांतल्या कांय भागात फुडें सरला. मोसमी पावस आनीक फुडें सरपा खातीर जाय तशी परिस्थिती आसा अशें हवामान खात्यान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. इतले मजगतीं गोंयांत कांय सुवातार उटंगराचो पावस पडलो. हवामान खात्यान आयच्या खातीर येलो अलर्ट जारी केल्लो. फाटल्या 24 वरांत काणकोण, फोंडें, पणजे, म्हापशां, मडगांव, सांगे, धारबांदोडा, सांखळे आनी मुरगांवां मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.